कशे आसा तुमी? सो लास्ट टाइम म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केलेले रितुकाचे स्कूल स्टार्टच्या पयलीं ब्रेकफास्ट रेसिपी म्हणजे जे रितुकाक हांव टिफिनाक करूं येता न्ही टिफिन रेसिपी शेअर कर म्हणून व्हिडिओ शेअर करता की हांव सद्दी न्ही सकाळी ते न्ही शूट करताले जे हांव ताका ब्रेकफास्ट करताले पळय ते सगळे हांव सकाळचे शूट करताले म्हणजे मंडे ट्यूजडे अशें. सो मंडे टू सॅटर्डे पर्यंत जे जे हांव ताका टिफिनाक दिता न्ही ते सगळे तुमकां हांवें शूट केला आणि फायनली तो व्हिडिओ रेडी जाल्लो आसा. ओके सो मातसो एडिटींग करपाक खूब टायम लागलो ताका लागून. सो आयज तुमकां हांव मंडे टू सॅटर्डे जे हांव ताका रितुकाक टिफिनाक करूं येता न्ही ते तुमकां आयज हांव शेअर करता. खूब इजी आनी खूब सिंपल. ओके रोखडे आता आनी चडशें न्ही हांव ते टिफिनाक जे करता पळय रातचेच रेडी करून दवरता. सो कित्याक जाता सकाळी मातशें न्ही बरें पडटा इजी पडटा मातशें एक 5-10 मिनटां लेट सो उठलें न्ही काय प्रॉब्लेम ना. तो सगळें करून न्ही हांव फ्रिजीन दवरता. सो आयज तुमकां न्ही हांवें जे व्हिडिओ न्ही जे इजी आहा पळय ते तुमकां हांवें शेअर केला. तो हो व्हिडिओ आसतलो पार्ट 1. सो आनी तुमकां पार्ट 2 येतले. सो तेतून तुमकां आनी रेसिपी हांव शेअर करतलें जे इजी आहा जे हांव रितुकाक करूं येता न्ही टिफिनान तेच तुमकां आयज शेअर करता हांव. ओके सो व्हिडिओ पळयात आनी तेतून खंयची रेसिपी तुमकां चड आवडले म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करा. ओके ताका तुमकां मंडे टू सॅटर्डे किड्स टिफिन रेसिपी. सो पयलीं आमी करुया पफ रायस उपमा म्हणजे चिरमुरेचे उपमा. सो हांगासर पळयात हांवें चिरमुरे घेतला. ओके जितले तुमकां जाय त्या प्रमाणे तुमी चिरमुरे घेवं शकता. ओके ताका बरें उदक घालात आनी उदक घालून न्ही बरें ताका उदकान न्ही मिक्स करून घेवंक जाय. आतां पळय तुमकां ते न्ही क्वॉन्टिटी चड दिसतले जेन्ना ते बरें सोक जातले पळय ते मागीर थोडेशें जातले. सो उदीक कमी पडलेलें म्हणून हांवें आनी उदीक घातलां आनी ताका बरें न्ही उदकान मिक्स करून आतां एक 2-3 मिनटांनी हांव ते सायडीन दवरता धांपोवन. ते कितें जातलें खबर आहा ते बरें सोक जातले आनी तुमी हांगा पळोवं शकता बरें सोक जाल्लेलें आसा. आतां आमकां हें न्ही उदक काडून घेवंक जाय. सो जेन्ना आमी उदक काडून घेतलें पळय बस थोडेशें जातलें. सो हें न्ही बरें सोक जाल्लें आसा. आतां आमी काडया फुडलो प्रोसेस. सो आतां कढाईन घालता 2 व्हडलो चमचो तेल. जशें तेल गरम जालें तितून घालता हांव एक धाकटो चमचो मस्टर्ड सीड्स आनी 1/4 टीस्पून घालता हांव जिरा आनी मस्टर्ड सीड्स आनी जिरांनी बरें हांगा फ्राय जावंक जाय. सो आतां हांव घालता ग्रीन चिली एक 2 ग्रीन चिलीनी अशें लांबसर हांवें कट करून घेतला आनी थोडेशें कढीपत्ता घालता आनी ताका न्ही मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां आमी घालया एक कांदो ताका हांवें चॉप करून घेतला. ओके चड ताका ब्रावन करनाका जस्ट 1-2 मिनटांनी ताका फ्राय करून घेयात. सो आतां आमी घालया 1 टीस्पून शुगर एंड सॉल्ट जितलें तुमकां टेस्टा प्रमाणे तुमी मीठ घालात आनी ताका बरें मिक्स करात. सो आतां आमी घालया 1/2 टीस्पून हल्दी पावडर आनी ताका बरें मिक्स करून घेयात आनी फ्लेम हांवें लो दवरात. सो आतां घालया हाफ लेमन ज्यूस अर्दो लिंबूचो रोस न्ही काडून घातला हांवें. ओके बरें ताका मिक्स करून घ्या. फ्लेम बी हाय दवरनाका लोच दवरा कित्याक आमकां न्ही चड तें बर्न करपा नाका. सो बरें मिक्स करून जालें की हांवें घातला पफ रायस ताका बरें मिक्स करून घेयात. एकदां बरें मिक्स करून जालें तितून घालता ग्रेटेड कोकोनट. ओके हें ऑप्शनल तुमकां जाल्यार तुमी घाला ना तुमी स्कीप बीन करूं शकता. कोथमीर थोडेशें घाला ताच्या वयर बरें ताका मिक्स करून घेया. ओके आतां न्ही एक बरें धांपोन न्ही आमकां एक 2-3 मिनटांनी ताका बरें वाफ हाडून घेवंक जाय. मागीर आमचें पफ रायस उपमा रेडी. सो हांगासर टिफीन रेडी आसा. उपमा चिरमुरेचे उपमा आनी फ्रुट्स आसलेले प्लम आनी चेरीज आनी केक पीस घातला. तो हो आसा रितुकाचो मंडे टिफीन बॉक्स. सो आतां आमी करुया पोटेटो चिला. सो हांगासर न्ही एक पोटेटो न्ही हांवें बॉयल करून घेतला. ओके हांगासर एक बाउल घेतला. आतां हें बॉयल केलेले पोटेटो न्ही आमकां अशें ग्रेट करून घेवंक जाय. अशें हातीन बी स्मॅश करनाका आतां ग्रेटरान ताका ग्रेट करून घेयात. सो हांगासर एक पोटेटो हांवें ग्रेट करून घेतला. एक कांदो चॉप करून घातला आनी थोडेशें कोथमीर घातला. कोथमीर मातशी चड घालात खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. ओके सो आतां घालता एक धाकटो चमचो हल्दी पावडर एक 1/2 टीस्पून सुमार जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी हांगासर हांव घालता चिली फ्लेक्स. इफ तुमकां जाय जाल्यार चिली बीन कट करून घालूं शकता कित्याक भुरग्यांक खाताना लागता न्ही चिली म्हणून हांवें चिली फ्लेक्स घातला. ना जाल्यार तुमी चिली पावडर घालूं शकता. मीठ घालता एज पर द टेस्ट तुमी मीठ घालात. ओके सो हांगासर घालता एक 5 व्हडलो चमचो बेसन. ओके उदक घालून न्ही आमकां एक सेमी थीक न्ही एक बॅटर करून घेवंक जाय. ओके पयलीं न्ही थोडें थोडें उदक घालात आनी बरें ताका मिक्स करून घेया. चड ताका पातळ बॅटर करनाकात मातशें थीक दवरात. ओके अशें ताका न्ही उदक घालून आमकां एक थीक बॅटर करून घेवंक जाय.
सो तुमकां जाय जाल्यार न्ही आनी वेजीस बी तुमी ॲड करूं शकता. कॅरट तुमी ग्रेट करून घालूं शकता. म्हणजे जितले भुरग्यांक हेल्दी ब्रेकफास्ट करून दिलें तितलें बरें. ओके, सो कॅरट तुमी घालूं शकता आनी ब्रोकली बीन बारीक अशी ग्रेट करून घालूं शकता. सो हें पळयात हांवें उदक घालून न्ही अशें आमकां एक थीक बॅटर करून घेवंक जाय. सो हें तुमी न्ही रातचें बीन करून न्ही फ्रिजीन तुमी दवरूं शकता. ओके, सकाळीं उठलें आनी रोखडेंच फ्राय केलें सो बेगीन जाता. सो हें पळयात जाल्लें आसा आमचें बॅटर रेडी. सो हांगासर हांवें पॅन दवरला. आतां एक व्हडलो चमचो हांव घालता हांगासर आनी घालून न्ही ताका एक स्लायटली अशें स्प्रेड करून घेयात. चड पातळ करनाका. इफ तुमी सपोज जेन्ना तुमी पोटेटो चिला करतले न्ही जेन्ना तुमी घालतले न्ही बॅटर हितून पॅनान तेन्ना पलटन करतना बीन केन्ना केन्ना तें चिकट्टा भायर येना. सो अशें सपोज जालें न्ही जाल्यार तुमी चड बेसन आनीक तुमी बेसन न्ही ॲड करात आं. कित्याक पोटेटो मातशें चड हें आसता न्ही म्हणजे सॉफ्ट आसता न्ही खूब पिचपिची आसता पोटेटो केन्ना केन्ना ते इजिली भायर येना. इफ अशें जालें जाल्यार तुमी बेसन आनीक ॲड करात. सो हें परफेक्ट आसा. हें पळय इजिली भायर येता आनी दोनी सायड न्ही बरें ताका एक गोल्डन कलर जायसर न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हें खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. इफ तुमी गरम खालें न्ही जाल्यार वेल एंड गूड आनीक बरें लागतलें. सो हांगासर पळयात दोनी सायड ताका न्ही हांवें बरें फ्राय करून घेतला. सो हांगासर पोटेटो चिला रेडी आसा. अशें बी खावपाक हें बरें लागता. नाजाल्यार हांव रितुकाक न्ही हेज्या वयर न्ही टोमॅटो कॅचअप अशें लावून दिता आनी फोल्ड करून ताका दिता. अहें बी बरें लागता खावपाक. नाजाल्यार टोमॅटो कॅचअप इफ चटणी बी आसल्यार एकदम बरें लागता. सो बरें ताका न्ही टोमॅटो सॉस अशें लावून घेयात आनी अशें फोल्ड करून टिफिनान तुमी भुरग्यांक दिवं शकता. सो हांगासर टिफीन रेडी आसा. केक घातला आनी प्लम आसलेले ते घालून दिले ताका. सो हांगासर ट्युजडे टिफीन बॉक्स रेडी आसा. सो आतां आमी करया एग रायस यानी अंडा रायस. सो जेन्ना शीत बीन रातचें उरता पळय लेफ्ट ओवर तेज्या वयल्यान तुमी एक बरेंशें ब्रेकफास्ट रेसिपी करूं शकता. सो हांगासर न्ही आमी 2 धाकटो चमचो तेल घातला, 2 अंडा घातला आनी एक घातला 2 आनी वयर तेज्या वयर मीठ घातला. आतां हें न्ही बरें आमकां मिक्स करून घेवंक जाय आनी एक स्क्रम्बल करून घेवंक जाय. जशें आमी एक भुर्जी करता पळय सेम लो फ्लेम करात आनी बरें ताका मिक्स करात. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता एक स्क्रम्बल रेडी आसा. एक प्लेटीन ताका काडून घेता. आतां सेम कडायेन घालता 2 धाकटो चमचो तेल. जशें तेल गरम जालें की तितून घालया 2-3 लसूण मातशें हांवें क्रश करून घेतला आनी लायट ब्रावन जायसर आमकां न्ही हें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां आमी घालया एक कांदो चॉप करून घेतला आनी कांदो न्ही आमकां जस्ट 1-2 मिनटां फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालया आमी एक टोमॅटो चॉप केलेले आनी मीठ घालता जेणे करून न्ही टोमॅटो न्ही मातशें बेगीनच सॉफ्ट जातले. बरें एका मिक्स करून न्ही टोमॅटो न्ही आमकां बरें कूक करून घेवंक जाय. मातशें टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जावंक जाय. सो हांगासर टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां आमी घालया हाफ टीस्पून हळदी पावडर. बरें ताका मिक्स करून घेया. हांवें हांगासर न्ही हाफ चिकन मॅगी क्यूब घातला. फूल पॅकेट हांवें घालूंक ना हाफूच घातला कित्याक हें थोडेंशेंच करता न्ही हांव ताका लागून. आनी घातला एक 1 टीस्पून चिली पावडर. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां आमी घालया एक स्क्रॅम्बल. इफ कोण नॉनवेज बीन खायना न्ही एक स्क्रॅम्बल तुमी स्कीप करा आनी बाकीचे प्रोसेस ती सेम तुमी फॉलो करा. सो एक स्क्रम्बल घालून जाली की न्ही बरें हांवें ताका मिक्स केलें. मागीर हांव घालता रायस जे रातचे आमचे केन्ना रायस बी उरता न्ही तितून तुमी हें करूं शकता. ओके, बरें ताका मिक्स करा. मिक्स करून जालें की तेज्या वयर घालया कोथमीर. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी धांपोवन न्ही जस्ट आमकां 1-2 मिनटांनी एका बरेंशें वाफ हाडून घेवया. सो हांगासर आमचें एग रायस रेडी. सो हांगासर एग रायस एक प्लम घातला आनी चिप्स आसलेले ते घालून दिला. सो हांगासर आमचे वेनसडे टिफीन बॉक्स रेडी. सो आतां आमी करया पोहा. तुमी ताका कांदा पोहाय म्हणू शकता. ओके, सो हांगासर न्ही हांवें 2 कप पोहा घेतला. आतां तातूंत घालता उदक. जितले पोहा भरता पळय तितलें आमकां उदक घालून घेवंक जाय आनी बरें ताका मिक्स करून न्ही जस्ट 1-2 मिनटांनी ताका सायडीन दवरूंक जाय. 1-2 मिनटां जाली की तें उदक काडून घेवंक जाय आनी मागीर तुमी पळोवंक शकता आमचे जे पोहा आहा पळय खूब सॉफ्ट जाल्ले आसता. ओके, तो हें रेडी आसा. आतां आमी करया फुडलो प्रोसेस. एक कडायेन घालता एक 2-3 व्हडलो चमचो तेल. जशें तेल गरम जालें तितून घालता हाफ टीस्पून सांसवां यानी मस्टर्ड सीड्स आनी थोडेशें जिरा घालता. सो जिरा आनी सांसवांनी आमी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां आमी घालता ग्रीन चिली. जितलें तुमकां तिखट जाय पळय त्या प्रमाणे तुमी ग्रीन चिली ॲड करात. थोडेशें कढीपत्ता घालता आनी जस्ट न्ही आमकां 1 सेकंड न्ही अशें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही 2 कांदे न्ही चॉप करून घेतला. जेन्ना तुमी पोहा करतले पळय कांदे मातशे चड घालात खावपाक न्ही बरें लागता. जस्ट 1-2 मिनटांत न्ही कांदे आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. तो 1-2 मिनटां फ्राय करून जाली की आमकां घालूंक जाय मीठ. बरें मिक्स करात आनी हांगासर न्ही हांव घालता पोटेटो. सो एक पोटेटो न्ही बॉयल करून घेतला आनी कट केला. पोटेटो घालप हें ऑप्शनल. ओके, बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालया हाफ टीस्पून हळदी पावडर. बरें ताका न्ही मिक्स करून घेयात. एकदां बरें मिक्स जालें की आतां तातूंत घालता हाफ लेमन. लिंबूचो रोस न्ही अर्दो हांवें रोस काडून घेतला ते घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हांगासर घालता 1 टीस्पून शुगर.
बरें ताका मिक्स करून घेयात. ओके, एकदां बरें मिक्स जालें की मागीर आमकां घालूंक जाय पोहा, जे आमी सोक करून दवरलेले पळय पोहा वॉश करून, ते आमकां घालूंक जाय पोहा. बरें ताका न्ही मिक्स करून घेयात. जेन्ना तुमी पोहा करतले पळय बटर मात घालात. ओके, सो आतां आमी घालता सोय. तो एक व्हडलो चमचो सोय घातला आनी शेंगदाणे म्हणजे पिनट न्ही भाजून घेतला. ओके, आनी पिनट घालूंकूच जाय पोहाक, नाजाल्यार ताका मजा ना. सो सगळें न्ही एका बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात मिक्स जाल्लें आसा. आतां ताच्या वयर घालया चॉप केलेले कोथमीर. ओके, बरें ताका मिक्स करून एक जस्ट धांपोन न्ही आमकां 1-2 मिनटां ताका बरें वाफ हाडून घेवंक जाय. सो 1-2 मिनटां जाल्लीं आसा. प्लेट काडटा आनी बरें ताका मिक्स करून घेया. सो हांगासर न्ही आमचें पोहा, कांदा पोहा रेडी आसा. सो हांगासर पळया टिफिनाक घातला हांवें पोहा, चीज बॉल्स आनी केक. सो हांगासर न्ही रितिकाचें थर्सडे टिफीन बॉक्स रेडी आसा. सो आतां आमी करया मॅगी चिला. हें न्ही भुरग्यांक खूब आवडटलें. तुमी न्ही मुद्दम ट्राय करा. भुरग्यांक सुद्दां न्ही व्हडल्यांकूय हें खूब आवडटलें. सो हांगासर न्ही हांवें न्ही मॅगी पॅकेट घेतला आनी ताका न्ही हातीन न्ही बरें क्रश करून घेवंक जाय. आतां हें पॅकेट मॅगी न्ही हांव एक बावलान ट्रान्सफर करता आनी हातान न्ही ताका परत एकदां न्ही अशें क्रश करून घेया. ती पिसीस आसता न्ही व्हडले व्हडले, ताका मातशें बारीक बारीक करून घेयात. ओके, बरें हातान ताका न्ही अशें कट म्हणजे तुकडे करून घेयात. आतां तातूंत घालता गरम उदीक. जितलें मॅगी भरता पळय तितलें आमकां गरम उदीक घालून एका न्ही सायडीन दवरया. मागीर न्ही हें थंयसरूच न्ही हें कूक जातलें मॅगी. ओके, तो एक बावल घेतला हांवें. तातूंत घालता 1 कप बेसन आनी मीठ घालता चवीनुसार आनी उदक घालून न्ही आमकां एक पातळ अशें न्ही बॅटर करून घेवंक जाय. चड थीक करनाकात. ओके, अशें पातळ अशें न्ही आमकां बॅटर करून घेवंक जाय. तो हें पळयात हें परफेक्ट आसा. इतलें आमकां परफेक्ट पातळ कन्सिस्टन्सी जाय. ओके, आतां हितून न्ही थोड्योश्यो आमी भाजयो एड करया. सो हांगासर हांवें घातला स्वीट कॉर्नाक हांवें न्ही बॉयल करून घेतला. सो आतां हितून घालता थोडेशें कॅरट हांवें न्ही ग्रेट करून घेतला. जे तुमकां भाजी आवडटा पळय ते तुमी घालूं शकता. कॅरट हांवें ग्रेट करून घातला. आतां हितून घालता हांव कॅप्सिकम. एक 1/4 कप न्ही हांवें कॅप्सिकम अशें चॉप करून घेतला. तुमी जाय जाल्यार मशरूमय घालूं शकता. आनी थोडेशें आतां घातला हांवें कोथिंबीर कट करून. आतां हेका न्ही बरें आमकां न्ही मिक्स करून घेवंक जाय. ओके, एकदां हेका बरें मिक्स करून जालें की न्ही आतां आमी हितून घालया थोडेशे मसाले. सो आतां हांव घालता हांगा चिली फ्लेक्स. तुमी जाय जाल्यार चिली पावडर घालूं शकता. आनी हांव घालता हांगा ब्लॅक पेपर पावडर एक 1/4 टीस्पून. आनी आतां घालता हांव एक धाकटो चमचो जिरा पावडर. आनी आमी जे मॅगी पॅकेट आसता भितर पळय टेस्ट मेकर, ते हांवें 2 घातला हांगासर. कित्याक हांवें 2 मॅगी घेतला न्ही, सो हांवें 2 हांगा टेस्ट मेकर घातला. ओके, बरें ताका मिक्स करून घेयात. ओके, मसालो बीन न्ही ताका बरें बॅटरान न्ही मिक्स जावंक जाय. ओके, बरें मिक्स जावन जाल्लें आसा आनी तुमी हें पळोवंक शकता जे मॅगी आहा पळय बरें कूक जाल्लें आसा. कित्याक आमी गरम उदीक घातलेलें न्ही, बरें कूक जाल्लें आसा. ओके, तें सगळें घालपाचें आनी ताका न्ही बरें मिक्स करून घेवंक जाय. ओके, आनी हें तुमी न्ही रातचें करून न्ही फ्रिजीन दवरूं शकता आनी नेक्स्ट डे मॉर्निंग तुमी इजिली ताका फ्राय करपाचें. मातशें काम तशें बेगीन जाता. ओके, तर मातशें सकाळीं लेटूय उठल्यार प्रॉब्लेम ना. सो हें पळयात परफेक्ट जाल्लें आसा. ओके, टेस्ट करून पळयात. कित्याक मीठ बीन सगळें परफेक्ट आसताच. कित्याक टेस्ट मेकरानूय मीठ आसता ताका लागून. तो हें आमचें बॅटर रेडी आसा. कायल दवरला हांवें. थोडेशें तेल घालता आनी आमकां न्ही हें मॅगी चिला न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. जशें आमी पोटेटो चिला केल्ले पळय सेम तशेंच एक व्हडलो चमचो हांव घालता आनी ताका मातशें अशें न्ही स्प्रेड करून घेवंक जाय. ओके, जितले तुमकां व्हडले जाय धाकटे जाय त्या प्रमाणे तुमी अशें ताका पातळ करून स्प्रेड करून घेयात. ओके, आनी हें बरें आमकां न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. तुमी अशें धांपोन न्ही ताका लीड कवर करून न्ही तुमी ताका फ्राय करात. ओके, आनी बरें ताका न्ही दोनी सायड न्ही बरेंशें क्रिस्पी ब्रावन कलर जायसर न्ही हेका न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. तर हें मातशें हांव धांपोन दवरता कित्याक मातशें बेगिना कूक जातलें. ओके, जस्ट 1 मिनटात दवरपाचें धांपोन मागीर ताका टर्न करपाचें आनी दोनी सायड न्ही बरेंशें क्रिस्पी गोल्डन कलर जायसर न्ही ताका फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हें तुमी न्ही मुद्दम ट्राय करात. तुमकां न्ही हें खूब आवडटलें. ओके, भुरग्यांक व्हडल्यांक सगळ्यांक हें आवडटलें. अशें खावं शकता नाजाल्यार टोमॅटो सॉस किंवा चटणी बी आसल्यार तुमी हें खावं शकता. सो हें तुमी हांगा पळोवंक शकता हें बरें फ्राय जाल्लें आसा. आतां ताका न्ही हांव काडून घेता. आनी रितिकाक न्ही अशेंच खावपाक आवडटा, तो सॉस खायना. सो ताका न्ही अशें हांव पिसीस करून घालता टिफिनान. हांगा चीज बॉल आसा आनी प्लम आसा. सो हांगासर रितिकाचें फ्रायडे टिफीन बॉक्स रेडी. सो आतां आमी करया रितिकाचें ऑल टायम फेवरेट
पनीर पराठा. सो हांगासर न्ही हांवें 100 ग्राम पनीर ग्रेट करून घेतला आनी हांगासर आतां घालता हांव एक कांदो चॉप करून घेतला, एकूच चिली हांवें घेतला ग्रीन चिली ताकाय चॉप करून घेतला आनी कोथमीर घेतला. ओके, सो तुमकां चिली घालपा नाका जाल्यार तुमी स्कीप करूं शकता. ओके, आतां तुमी घालता मीठ, एज पर द टेस्ट तुमी मीठ घालात. ओके, सो आतां आमी घालया अजवायन. ओके, कॅरम सीड्स म्हणटा हेका, मातशें हातीन ताका न्ही अशें क्रश करून घालात. ओके, हितून न्ही एक बरो टेस्ट येता पराठाक. ओके, आतां आमी घालया चाट मसाला, एक 1/4 टीस्पून हांवें चाट मसाला घातला. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो गरम मसाला. आतां हें न्ही आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. ओके, जितलें बरें ताका मिक्स करून घेतलें तितलें बरें. ओके, की कांदो बिनो सगळें मसाला बिसाला न्ही सगळें मिक्स करून घेवंक जाय आनी मागीर हांवें ताका लास्ट न्ही हातीन मिक्स केला कित्याक हातीन सामकें बरें जाता. ओके, सो आमचे भितरले फिलिंग्स रेडी आसा. सो आतां आमी करया डव रेडी. उदक घातला, थोडेशें हांवें साखर घातला. जेन्ना आमी चपाती करता पळय आमी थोडेशें साखर घालतात आतां, थोडेशें मीठ घातला. सो आतां हांव घालता 2 कप घातला हांवें गंवाचें पीठ. बरें ताका पयलीं मिक्स करून घेयात आनी उदक घालून न्ही आमकां एक सॉफ्ट डव करून घेवंक जाय. आनी थोडेशें हांवें तेल घातलां लास्टाक, तेल घालून ताका बरेंशें हांवें मळून घेतलां. आनी मळून जालें की जस्ट आमकां अशें धांपोवन न्ही एक कपडो घेवंक जाय, कॉटन कपडो. जस्ट ताका अशें धांपोवन न्ही आमकां सायडीन दवरूंक जाय. सो हांगासर आमचें चपातीचो डव जो आहा पळय रेडी आसा. सो एक बॉल सायज हांवें डव घेतला. जशें आमी चपाती करता पळय सेम ताका बरें लाटून घेयात. पयलीं न्ही जस्ट धाकटेशें अशें गोल रावंड ताका लाटून घेयात. ओके, आनी मागीर तेजे भितर मदीं घालया आमी पनीर जे आमी स्टफींग केला पळय तें आमी तेजे मदीं घालया. ओके, इतले बॉल सायज. ओके, आनी ताका बरें आमकां पॅक करून घेवंक जाय, जशें आमी आलू का पराठा बीन करता पळय आनी ते मोदक करता पळय तशें. सो बरें ताका अशें बंद करून घेयात आनी जे एक्स्ट्रा डव उरता पळय तें काडून घेवंक जाय. ओके, सो हें पळया अशें आमकां रेडी करून घेवंक जाय. आनी हें पळया बरें ताका अशें रावंड करात हातीन आनी जाता तितलें पयलीं हातीन ताका न्ही स्प्रेड करात. ओके, गंवाचें पीठ लायात आनी हातीन ताका पयलीं स्प्रेड करून घेयात. मागीर लाटणी घेवन जशें आमी चपाती करता पळय तशें आमकां लाटून घेवंक जाय. ओके, आनी चड पराठा न्ही चड पातळ करनाका, मातशें थीक दवरात. ओके, पराठा न्ही मातशें थिकूच बरें लागता. ओके, बरें ताका न्ही लाटून घेयात आनी टेंशन घेनाका स्टफींग बी भायर येवचें ना. ओके, कित्याक भितर न्ही सारकें पनीर बी आमी ग्रेट करून घेतलां. ओके, बरें ताका अशें आमकां लाटून घेवंक जाय. तुमी पळोवंक शकता स्टफींग बीन कांय अशें भायर येना. ओके, आनी हांव चड पातळूय करना पराठा, मातशें थीक दवरता. ओके, पराठा न्ही मातशें थिकूच खावपाक बरें लागता. सो हांगासर न्ही हांवें कायल दवरला. कायल न्ही बरें तापोवन घेवंक जाय. एकदां बरें तापलें की न्ही मागीर फ्लेम लो दवरात आनी आमकां पराठा न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. बरें ताका क्रिस्पी गोल्डन कलर येयसर न्ही आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हांव लायता हांगासर बटर. तुमकां जाल्यार बटर नाल्यार घी तुमी लावूं शकता, ऑयल बीन तुमी लावूं शकता. पण जेन्ना तुमी पराठा करतले पळय कसलें आसूं तें पनीर पराठा आसूं आलू पराठा आसूं, बटर लावन ताका फ्राय करात. खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. ओके, दोनी सायड ताका बरें बटर लायात आनी बरें ताका न्ही क्रिस्पी जायसर न्ही आमकां दोनी सायड न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हें पनीर पराठा न्ही आमचे सगळ्यांचे फेवरेट, रितिकाचे तर ऑल टायम फेवरेट. ओके, सो बरें ताका सायडीन बीन न्ही मातशें कच्चें उरता पीठ आं, सायडीन ताका न्ही बरें अशें कायल हें घेवन न्ही ताका हें करात दाबोवन न्ही बरें ताका फ्राय करून घेयात. ओके, सो तुमी हांगा पळोवंक शकता बरोसो ताका कलर येयल्लो आसा आनी जेन्ना तुमी पनीर पराठा बीन तेन्ना तुमी फ्राय करता पळय घरान न्ही बरो वास सुट्टा. ओके, म्हाका खबर आसा तुमच्या तोंडां उदक येयलां आसतलें पळोवन. ओके, तो हांगासर न्ही बरेंशें एका फ्राय करून जाल्लें आसा. पळयात बरेंशें कलर येयला. सो हांगासर पनीर पराठा रेडी आसा. सो हांगासर पराठा हांवें ताका कट करून घातला, आमी ट्रायंगलान ताका कट केला. प्लम घातला आनी 2 बिस्कीट घातला. सो हांगासर सॅटर्डे टिफीन बॉक्स रेडी. गोवा आसलेले मंडे टू सॅटर्डे टिफीन रेसिपी खूब इजी खूब सिंपल. ओके, आनी तुमकां हांव ते अंडर रायस दाखयल्ले पळय हें न्ही तुमी ब्रेकफास्टाकूच करूं शकना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी लंचाक डिनराक जेन्ना शीत बीन उरता न्ही कालचें बीन तुमी ताका मातशें अंडा घालून फोड मारा, इतलें बरें लागता. इफ कोण नॉनवेज बीन खायना तेंच्यांनी कॅरट मागीर ग्रीन पीस असले घालून तुमी करूं शकता, एकदम बरें लागता तें. आनी म्हाका तें अंडा घालून केल्लें न्ही खूब आवडटा. सो मुद्दम तुमी ती ट्राय करा. ओके, सो होप तुमकां हें आयचे टिफीन रेसिपी किड्स टिफीन रेसिपी तुमकां आवडलें आसतलें. ओके, आनी खंयचें तुमकां आवडला आनी म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करा. ओके, तो आयचो हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्ळा नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.
सो आयज आयज 3 बर्थडे आसा. ओके, ताका विश करया. सो फर्स्ट आसा ईशा नेवालकर. सो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे ईशा नेवालकर. सो आनीक आसा इवांश नाईक. ऋतू हांगा यो. चप्पल दवर रे. इवांश नाईक हेजो बर्थडे आसा आयज. ओके, तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें आनी जे कितें विश आहा पळय सगळें देवान पुराय करचें हांव हें देवा कडेन मागता. ओके, तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे इवांश. आनी आसा मिशेल. तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें आनी जे कितें विश आहा पळय सगळें पुराय करचें हांव हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे ईशा, इवांश आनी मिशेल. ह्यो सगळ्यांक विश करया. हॅपी बर्थडे म्हण इवांश. हॅपी बर्थडे म्हण. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday Ivan. Happy birthday Vishal. आणि हॅपी बर्थडे ईशा. Isha. ओके, चला बाय.